देवाचें उतर ह्या नियाळ मालान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां जेजूची देव तेंपलान भेटवणेची खबर आयकूंक मेळटा. जेजू देवाचो पूत मारये उदेशी ह्या संवसारांत आयलो. इस्रायला, तुजो पयलो पूत तूं म्हाका भेटयतलोय, मनशाचो आनी जनवाराचो, अशें आमकां सुटकेच्या पुस्तकान देवाची आज्ञा आयकूंक मेळटा. सुमृती प्रमाणे जुजे आनी मारिया जेजूक देव तेंपलान भेटोवंक व्हरता. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बोलान मारयेच्या कुसव्यान गर्भ सुमवलो आनी खरें म्हणल्यार ताका आनी मारयेक देवाच्या देण्या उदेशी हें सगळें घडलें. तांकां सुमूर्त पालपाची कसलीच गरज नासली. तरी आसतना देवाचो पूत मनीस जावन खालतेपणान आमचे मदें जियेलो हें दाखोवंक ती जेजूची भेट दिवंक देव तेंपलांत गेली. खालतेपणान ती समूर्तीक आनी तांच्या वडिलांच्या नेमांक विस्वाशी रावली. आमच्या मदलीं कांय जाणां मिसाक वचनासतना वा आमच्या धर्माचे कांय कायदे पाळिनासतना रावतात. आनी कित्याक काय म्हूण विचारलें जाल्यार आमकां वेगवेगळीं कारणां दितात. जोरी तर देवाचो पूत ह्या संवसारांत येवन समूर्तीक विस्वाशी रावलो जाल्यार आमी मनशांनी आमचे कायदे पाळिनासतना रावप हें सारकें न्हय. तर आयच्या दिसा आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना आमी आमचे कायदे बरे भाशेन पाळल्या पुरो म्हूण आमकां देवाचें बळ मागुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळां देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र रावात, खुशाल रावात.